मोपाचेर आम आदमी पार्टी स्पष्ट उलोवंक तयार ना. उत्तर गोंयचे फुडारी मोपाक समर्थन करतात जाल्यार आपाचो सीएम कॅन्डिडेट मोपाचेर स्पष्टपणान जाप दिवपाक फाटीफुडें जाता. आम आदमी पार्टीचो मांद्रेचो उमेदवार म्हणटा मोपा म्हळ्यार गोंयकारांचे खूब ते पाट पयले सपन ते साकार जाता. थळाव्यांक कामां मेळटलीं जाल्यार सीएम कॅन्डिडेट एल्वीस मोपाचेर उलोवचें सोडून दाबोळी विमानतळ चालू करून अपग्रेडेशन करपाच्यो गजाली सांगता. पेडणेकार 15 वर्षां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावचो म्हणून झगडटाले. परत एकदा सांगता विषय एकूच आशिल्लो की नोकऱ्यो. ज्या नोकरेच्या निर्मितींतल्यान पेडणेची सर्वांगीण विकास जातलो. मागीर तो रिलेटेड बिझनेसीस येतले, डिपेंडिंग अशी इंडस्ट्रीज येतल्यो, हॉटेल लायनी इम्प्रूव जातली, टुरिझम सेक्टर विल इम्प्रूव. ह्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान मोपा हो विषय घेवन पेडणेकार झगडटाले. आय वॉज लिडिंग द एज्युकेशन फॉर अबाउट 8 to 10 years. सो जेन्ना एक एअरपोर्टा खातीर एक लँड सिलेक्ट जाता आनी तातूंतल्यान आमचें स्वप्न साकार जातलें जे एक 15-20 हजार नोकऱ्यो निर्माण जावपाचे. In principle, you are not against Mopa airport. Number two, you think that both the airports can survive or do well. See, right now we are not saying that we are against Mopa. My question is about specific airports. Goa needs 2 airports. See, Goa, whether needs 2 airports or not, is not a question today. There is an airport that is functioning, which the government of the day, you have to ask them, they are saying they are going to continue the operations. At the same time, they have moved ahead with the creation of a new airport. But will you scrap the contract for the Mopa airport? If it comes to that, we will see, because right now we are going to target why this kind of massive land has been grabbed. That is one land, but specifically about the airport. We are not saying anything. We are not saying anything about the Mopa airport, but we are talking about a larger scam which is much bigger and matters to the people of Goa. You said about operation of Dabolim airport. Will it be practically possible if at the same time Mopa airport is operational? That is what the whole issue is. Listen, that is the whole issue is. We want the Dabolim airport operations to continue. So we will do everything within our means to see that it is done. इतले मजगती आपान मुल्ला मनसूर मुजावराक फोंड्याच्यान उमेदवार म्हणून जाहीर केला. आपान जाहीरनाम्यात मुळाव्या इंग्लिश शाळांक अनुदान कायम दवरपाची घोषणा केल्या. On the medium of instructions, the Aam Aadmi Party government makes it clear that existing grants to schools will be continued. Housing for all, speculative real estate will be discouraged and housing for all will be pursued. World class bus service, लोकांची तक्रारी आसा संडे बस मेळना, ऑड टायमाचेर बस मेळना आनी अशें करून प्रायवेट ऑपरेटर्सांचेर आरोप केले वतात ते आमी सगळे काडून उडयतले. 24/7 world class bus services will be ensured. Goa will be made a free Wi-Fi zone. Free and clean water to every household up to 20,000 liters will be made available free of cost. Electricity tariff will be reduced by 50%. Regional plan 2021. ताका लागून हो पळय डॉक्टर ऑस्कर खूब झुजलो. हो रिजनल प्लॅन काडटा म्हणून 5 वर्सां चल्ली. रिजनल प्लॅन भायर सरूंकूच ना. रिजनल प्लॅन बरोबर आतां ओडीपी म्हणून प्रत्येक म्हाका दिसता गांवांनी ओडीपी गांवाच्या गांव ओडीपीन ओडले वता आनी ताका लागून रिजनल प्लॅनाचो अर्थ उरचो ना. आमी एका वर्सा भितर हो रिजनल प्लॅन भायर काडटले आनी ताचे फुडें वचून फुडल्या 20 वर्सांचें प्लॅनिंग स्टार्ट जातलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी निलेश परवार. नितीन गडकरी गोंयकारांक कन्फ्यूज करपा खातीर सीएम कॅन्डिडेटाचेरूय वक्तव्य करता म्हणून मोगोचें म्हणणें. बीजेपी 37 उमेदवार घालता, मात तांचे कडेन मुख्यमंत्री जावपाक एकूय सक्षम उमेदवार ना अशें लवूचें म्हणणें. मोगो पक्षान आनीक 5 उमेदवार जाहीर केले. कुठ्ठाळे, हळडोणा, सांताक्रूज, पर्वरी आनी मडगांवचे उमेदवार शेनवारा जाहीर जाले. मोगोन आतां मेरेन 23 उमेदवार जाहीर केल्यात. जिखून आयिल्ले आमदार मुख्यमंत्री थारायतले, नाजाल्यार दिल्लीच्यानूय फुडारी हाडपाक शकता म्हूण नितीन गडकरी उलयल्लो. हाचेर मोगोन टिका केल्या. मोगो म्हणटा बीजेपी कडेन मुख्यमंत्री पदा खातीर एकूय सक्षम उमेदवार ना. पळय आज पर्यंत 37 सीट्स बीजेपीन डिक्लेअर केला आनी जेन्ना ते म्हणटा की आमकां भायल्यान खंयचो तरी हाडचो पडटलो म्हणजे ह्या 36 मेंबरांचेर तेंचो विश्वास ना असो तेजो अर्थ जाता. ना जाल्यार गरज पडना. जेन्ना 37 तुजे विश्वासू अशें हें दवरता त्या म्हणजे जेन्ना तूं भायल्यान हाडचो पडटलो म्हणटा तेन्ना हेजो अर्थूच कितें. ह्या 37 जाणांचेर तुजो विश्वास ना. ते गव्हर्मेंट फॉर्म करताले म्हणून आमीच गव्हर्मेंट फॉर्म करताले, आमकां प्रश्नच येना.
तेंचे गडकरी म्हणटा अलायन्स मागीर देखून असो उरो नाही हे दिशाभूल करपा खातीर म्हणटा गडकरी हे दिशाभूल करपा खातीर नाजाल्यार तुजे पयलीं निवडून येवनी निवडून येतकीर मागीर तूं उलोवपा जाय न्ही तें स्टेटमेंट केला तो बी दिशाभूल करपाक न्ही इट अपियर्स नाजाल्यार तूं 37 मेंबर तुजे कडेन आसतना तुजे कडेन 26 मेंबर येतले तरी पूण तुका भायल्यान हाडचो पडटलो हो दिशाभूल करपाचो मागीर पोस्ट अलायन्स करताले 37 जर तुजे 26 जर तुजे सीट येता तुका अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना आमचो सपोर्टूय घेवपाचो प्रश्न येना. मगोन शेनवार आनीक 5 मतदारसंघा खातीर नांवां जाहीर केली. कुठ्ठाळे सुमन शर्मा, हळदोणे महेश साटेलकार, सांताक्रूज प्रकाश नायक, मडगांव जयेश नायक, परवरे राजेश सिनाय हे 5 उमेदवार धरून मोगोचे 23 उमेदवार जाहीर जाल्यात. आमी 18 काल गेल्या आनी आज 5 टोटल 23 जाल्यात आज पर्यंत आनी आज आनी फाल्यां पर्यंत बाकीचे आमचे डिक्लेअर जातले. न्ही आमी आतां 30 हें केल्या खंयचो पण हय 3 तेतूंचे आमी हें केल्या कित्याक आमचे थंय कांय काम ना 3 सिटां कडेन पूण बाकीचे 4 सीट उरल्या तातूंत आमी हें करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.